धरून मेळ्ळे होम मिनिस्टर होम मिनिस्टरांकूय मेळ्ळो आनी होम मिनिस्टराच्या बरोबर गोंयच्या एकंदर राजकीय परिस्थितीचेरूय चर्चा जाली. गोंयांतल्या वेरियस डेव्हलपमेंटल इश्यूचेर तांच्या बरोबर चर्चा जाली. सो डेफिनेटली तांच्या एडवायजाच्या सकयल म्हणजे गोंयांतले एक वेरियस राजकीय आनी सरकारांतले वेगवेगळे विशय हे सदोतीन आमी फुडें व्हरता. त्या खातीर आमच्या भारतीय जनता पार्टीचें ऑफिसूय बी जें आहा पळय न्ही तें पुराय जाता. म्हणजे तांकां ऑफिशियल इन्विटेशन वयतलें होम मिनिस्टर केन्ना तरी इनॉग्रेशन करपा खातीर अध्यक्ष आमच्या पार्टीचे ताका ऑफिशियल इनॉग्रेशन धाडटले. बट ताज्या खातीर तांकांय इनवायट केलें. इन फ्युचर तेय बी केन्ना तरी ह्या तेंपाक गोंयांत येतले. बट तांचें एक वेरियस ओवरऑल गोंयांत चल्लेल्या सद्याची राजकीय स्थिती आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट हाच्या खातीर त्याच बरोबर ते सहकार मंत्री आसा गोंयांतले ज्यो प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटीव सोसायटीज आसा तांकां एक स्ट्रेंथन आनी स्ट्रक्चरायज वेन आमी सहकार मुवमेंट गोंयांत आनी कसो वाडोवपाक शकता हाजेर तेंचे कडेन बरें फ्रुटफूल डिस्कशन जालें. तांच्यांनी त्या खातीर पुराय सपोर्ट तेंको जो आसा पळय हो तेंच्यांनी दिवपाचो थारायला. मिनिस्टर सोनावळ सुद्दां हांव त्या खातीर तसो आनीक 2 मिनिस्टरांक मेळ्ळो. एक म्हणजे सोनोवालजी हांकां मेळ्ळो आनी त्याच बरोबर आमचे मनसूख माडवियाजी मेळ्ळो. सोनोवाल ताका आमच्या कॅप्टन ऑफ कोर्टाची बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन आसा आनी टेंटेटिवली ही हॅज एग्रीड ऑन द 8th of June त्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन आमी करपाक शकता. टेंटेटिवली इनिशियली दे हॅव एग्रीड आनी आमच्या मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हेंच्यांनी वॉटरवेज खातीर तेंच्यांनी प्रोजेक्ट जो सेंड केला तो तेंच्यांनी एक्सपडायट करता अशें म्हटलां इन फ्युचर. कारण गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली तशें पळयलें आसत जाल्यार एक 50,000 लोक हे डेली फेरयेंत अपडावन करपी लोक आसात आनी वीट इज इन बीग नंबर. खरो म्हणजे तांच्या खातीर बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक आमचें सरकार सदोतीत कार्यरत आसा. आमी ऑलरेडी एक रोरो फेरी घातली, दुसरे कडेन रोरो फेरी घालतले आनी ह्या वॉटरवेज ज्यो आसा पळय त्यो बऱ्या पद्दतीन आमकां केंद्र सरकाराची मदत घेवन त्यो जर आमी बुस्ट करपा खातीर शकले. लास्ट आनी फोर्थ वन इज एन मनसूख माडविया विथ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी ESI मिनिस्टर. आमकां ESI मेडिकल कॉलेज जी लास्ट टायम तेंच्यांनी एग्री केल्ली की हांगासर सुरू करता म्हणून ताज्या खातीर आमचे काही MOUs तेंचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ते एक्सपडायट करपा खातीर आनी जाता आसत जाल्यार म्हणजे म्हजो प्रयत्न आसा की तेंच्यांनी निदान ती अंदू तरी सुरू करची म्हणून एक हे करचें अशें थारायलें. कॅबिनेटान कितें जावपाचें आहा तेजेर डिस्कशन जालें काय म्हणून कॅबिनेट रिशफल म्हणजे एक्चुअली तशें पळोवंक वचत जाल्यार एक पोर्टफोलियो जो आसा तो वेकंट आसा. एक थोड्या दिसाच्या भितर भरपाची अशी इच्छा म्हजी आसा. सो दॅट परमिशन्स मेळना फुडें भरतले. नाव कोणाचें घेतलां हा येयला फुडें बीन नाव येयलें काय तुमकां सांगता. कोणाचें नाव वुमना खातीर आसतली. नाव येयलें काय तुमकां पयलीं सांगता म्हटलें. थँक्यू.